आता खबरो विस्तारान। एखादो मनीस आपूण यूपीचो मंत्री म्हण सांगून गोंयांत सगळ्यो सुविधा घेता, गोंय सरकाराक उल्लू करता जाल्यार हातूंत राज्याची सुरक्षा खंय उरली? गोंय सरकाराक जर फटोवपाक शकता तर सामान्य मनशाची सुरक्षा खंय आसा? आनी फटोवन घेवपाक गोंय सरकार इतले पिशे कशे काय म्हण प्रश्न गोंय महिला काँग्रेसीन केला। तशेंच त्या आरोप्यांचेर कलम 420 लावचे म्हण मागणी महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतीनोन केला। RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। Recent incidents which have taken place that some persons are impersonating as a minister of UP and telling their minister from UP, sending emails from the office and coming and staying at the cost of the hard-earned money of Goans. आमचे hard-earned taxpayeraचे money. आमचे कुस्तार 12 दीस हे फॉलगा मारतात, येतात, खातात, पितात, पोस्ट बंगल्यात रावतात, PSO घेतात, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट जातात फंक्शनाक न्ही, आणि सुसेगाद दे एन्जॉय एट द कॉस्ट ऑफ नॉट गव्हर्नमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ अस. आता दिस इज अ टोटल केस ऑफ नेग्लिजन्स. आय CM प्रमोद जावन ताजे मंत्रीगण कितें सांगू, ताजे कारवाई करता, ताका हे करता, ताका भितर घातला, अरेस्ट केला, आमकां डावट मारिल्लो. सॉरी, तुमची चूक जाल्ली आसा, तुमी मानून घेवपाक जाय. यू ऑल हॅव टेकन गोवन्स फॉर अ टॉस. की ही एक गजाल जाली न्ही. आता दुसरी कॉमी पयर जाल्या ती स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान खंय एकलो वता आनी सांगता खंय आपूण पर्रीकराचो नेव्यू म्हणून. तेणे हेंचे दोळ्यांत तेल घातले, तेणे खंय 19 किट्स व्हेले, आनी हाव द स्टोर कीपर कूड गिव इट. वेर इज बाबू असगांवकर, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर? वी वर एक्सपेक्टिंग सम स्टेटमेंट फ्रॉम हिम. वी डिमांड that Babu should pay for it. Babu is busy dancing for the sunburn. Babu is busy on foreign tours. आता तेका अरेस्ट केला. Sanjay Kumar Singh, who is a con man, fake man, who came on the pretext saying that he is a UP minister, and these people got fooled. Just imagine if he could fool the CM of Goa and the ministers and BJP. What is the plight? It's a sad plight for Goans today. हे ते मनशाक सारखे पारकूक समजुना. हे आनी गोंय कितें सांबाळटले? गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसाचो डिमांड आसा ताजेर 420 चिटींग केस घाला, सेक्शन 420 लाया. दुसरे म्हणतात ते इच एंड एवरी पेनी शूड बी इनकर्ड. जे ताजेर तुम्ही सेक्युरिटी दिलो, पुलीस दिलो, ताका व्हेकल दिले, ताका ते व्हेकलाचे भाडे, ताजे पेट्रोलाचे पयशे, मागीर ताका तुम्ही रावपाक पॉश घर दिले, ते बंगलो कितें दिले, ताजे काढात तुम्ही, आणि कितले आमकां लस जाल्या. दॅट शूड बी इनक्युर्ड. आणि प्लस पनिशमेंट शूड बी कन्फाइंड ऑन हिम. ताका कितें तरी पनिशमेंट घालपाक जाय. कित्याक दुसऱ्याक कडकडो येवपाक जाय, चिंतपाचे पयले बाबा असले आनी कितें जालें जाल्यार फकाणां जातली म्हणून. टुडे द होल ऑफ इंडिया इज लाफिंग एट अस. दुसरे म्हणटा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू इन्व्हेस्टिगेट वेदर सच फॅसिलिटीज वर प्रोवायडेड टू एनी अदर पीपल इन द पास्ट बाय द गव्हर्नमेंट. हेचेर एक इन्क्वायरी जावपाक जाय. आय डिमांड दॅट CM प्रमोद शूड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी and should have a high level inquiry with the incidences which has led to the major breach of security in Goa. I would like to congratulate the Goa media. I repeat, I would like to congratulate our Goan media brothers and sisters. आणि खंय एप्रिशिएट करपाक जाय ते करपाक जाय. कित्याक समज हे तुम्ही मीडिया, समज तुम्ही हे एक्सपोज हे कितें जालां पळय नाटकां, 12 दीस कोण येवन रावन वता आमचे कुस्तार, मागीर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटात हे नाटकां जातात, परिकाराचो कोण नेव्यू म्हणून किट्स व्हरता, ते सगळे तुम्ही समज दोळ्या मुखार हाडनाशिल्ले, आमकां TV केबलाचेर दिसती पडनाशिल्ले, पेपराचेर दिसती पडनाशिल्ले जाल्यार पीपल ऑफ गोवा वूड हॅव बीन इन द